हॅलो फ्रेंड्स, आज आम्ही करूया गोयची फेमस तायकिळ्याची भाजी. सो पावसान ही सगळ्या गोंयकारांची फेवरेट भाजी. सो ते लास्ट टू लास्ट ब्लॉगान तुम्ही पळयल्ल्यात हांवें ही भाजी काडलेली ती. सो आज हांव कशी करता ती दाखयता. सो पळयात तुम्ही. सो सगळ्यान पयली ही हांवें भाजी उदकान एक 5 मिनटां घालून दवरलेली, सो दॅट ताका कितें डर्ट बीन आसा जाल्यार वता. सो अशी वयर सकयल करून बरी धुवन घेवपाची ही भाजी. सो हांगा ही भाजी बरे भशेन धुवन जाल्या, एक 2-3 वेळा धुल्या हांवें. ही भाजी करपाक लागतले ते म्हणजे ही हांवें 1 स्पून तूर दाळ घेतल्या, हो एक बारीक चिरलेलो कांदो घेतला, ही 7-8 सुमार भिकणां घेतल्या पणसाची, आनी हिरवे मिरसांगे घेतल्या, उब्यो कट केल्या, आनी ही बारीक कट केल्ली भाजी. सो फ्रेंड्स, जितली तुम्ही बारीक भाजी करतली ही कट आदोळेर करा नाजाल्यार सुरयेन करा, तितली ही भाजी बरी लागतली. ही भिकणां हांवें अशी मदीं कट केल्या म्हणजे शिजपाक बरी जाता. सो ही भाजये बरोबरूच शिजोवपाची, वेगळी शिजोवपाची गरज ना. आतां हांव ही कायल तशा तशी गॅसीर दवरल्या, फोडणी बीन दिवपाची गरज ना, डायरेक्ट ही शिजोवन घेवपाची भाजी. आनी हेतून हांव आतां चवी पुरती मीठ घालता, आनी ही भाजी हांव बरे भशेन परतून घेता. फ्रेंड्स, ह्यो हिरव्यो भाजयो आसता त्यो मोस्टली वाफेर शिजयतात, पण आमी आमच्या भाजयेन भिकणां घातल्या आनी ती शिजपाक जाय म्हणून हांवें अर्दो पेलो सुमार उदक घालां आनी ते परत मिक्स करून घेता, आनी अशें वयर एक ताटान उदक घालून ते धापून दवरता. एक 2-3 वेळा हें ताट सायडीन काडून पळोवपाचें की भाजी कितपर्यंत शिजल्या ती, आनी कुलेरान अशें मिक्स करून घेवपाचें. हें उदक जितले पर्यंत कंप्लीट सोक जायना तितले पर्यंत ही भाजी गॅसीरूच दवरपाची. आतां फ्रेंड्स, हे भाजी आमची जायत येयल्या, म्हणजे उदकूय बीन आतां कंप्लीट सोक जालां. सो आतां ह्या स्टेजीर हेतून घालपाची ती सोय, थोडी सोय घालपाची, आनी हें परत सगळें एक करून घेवपाचें. भाजयेचो कलर चेंज जालो की समजपाचें की भाजी शिजल्या म्हणून. ओन्ली थिंग तुमी एकदां भिकणां जी आसा ती हातान घेवन एकदां पळोवपाक शकता शिजल्या काय ना ती. सो आमची तायकिळ्याची भाजी हांगा जाल्ली आसा. खूब टेस्टी लागता फ्रेंड्स. म्हाजी आमच्या सगळ्यांची फेवरेट भाजी. तुम्ही एकदां डेफिनेटली करून पळया. अजुनूय आसा ती, अजून जावना तायकिळ्याची भाजी. खंयी मेळटा जाल्यार तुमी काडा आनी भाजी डेफिनेटली ट्राय करा. सो म्हाजी ही तायकिळ्याची भाजी रेसिपी तुमकां आवडली आसल्यार एक लायक करा आनी म्हजो हो व्हिडिओ शेअर करा. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग माय शॉर्ट व्हिडिओ. बाय बाय.